देवाचें उतर ह्या नियाळ मालान सगल्यांक तुमकां मायमोगाचो येवकार. पवित्र सभा आयज सांत पेद्रू आनी सांत पावलू हांची दोबाजीक परब समोर उमता. हे दोगूय आपोस्ल आमचे इग्रोज मातयेचे आनी आमच्या धर्माचे खोळेगांत मिस्योनार जावन आसले. तांणी धर्माची शिकवण दिवंक आनी देवाच्या राजाची खबर परगटूंक खूब त्रास काडले. जायते फावटी तांकां कोश्ट आनी धुमालोय सोसूंक पडलो. तरी आसतना तांणी क्रिस्ताच्या नांवान आपलें कार्य करीत रावले आनी आपल्या जिवितांत आपली जबाबदारी पाळली. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां पेद्रूच्या परगोटणेची खबर आयकूंक मेळटा. पेद्रू एकदम उचांबोळ मनीस आसलो. ताचें मन सदांच एके भाशेन उक्तें आसलें आनी ताकाच लागून घडये देवान ताचे उद्देशी दुसऱ्या शिसांक जेजूचें खरें रूप परगट केलें. आमी पेद्रू भाशेन आमच्या जिवितांत आनी आमचें कालीज देवाच्या सांगण्यांक उक्तें दवरतात काय? प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मांडून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळना देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळोसोर खुशाल राव, परवाशान राव.